सुखा दुःखात दिवनं कादाय सतायम सबळवून सांभाळणार संतोषान सौम्या मंदिरान जमल्या गीतांगावन मधू तुका सीता आमचे तुवे वतल्या सदेण्यापासून अर्गा मेटता निर्वाशी काळजान. मोगाळ भावो भयणीनो, तुमकां सर्वांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत. ह्या मिसाचे इरादे हे परी आसात. अर्गामी स्थितात लिस्बन सरावो आनी कुटाम कुलशेकर, जिस्नी कोरेया बिजय, सविता आनी लॅन्सी डिसोजा उज्जोडी ह्या सर्व तेसा सांगता आमची तेसा मेळोवया आनी तिजेक देवाच्या नांवान मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. आज आस्ट्रियाच्या निवास्यांक सकाळींची ब्रेकफास्ट दिल्या. लिस्बन सरावो आनी कुटाम कुलशेकर आनी दोनपाराचें जेवण दिलां विन्संट आनी सेलीन मेंडोन्सा तेरेबैल. ह्या दोनी कुटुंबाचो दाणेचो आमी उपकार आठयत आसतना सांत आंतोनी मरिफा देवादाराळ आशिर्वादां तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागोवन घेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नव्हे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्तातय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या वंदनाच्या वसपांत जेजू आमकां व्हरतो संदेश दिता. आमी रक्तसंबंधाच्या कुटुंबाच्या निसड क्रिस्ती संबंधाच्या कुटुंबाच्या भितर सरूंक आमकां आपयता. आमी आमच्या सर्व रक्त संबंधाच्या कुटुंबाक मान दिता, मेळटा आनी ह्या मरिफात आमी तांचे ते हुस्को आमी दाखयता. पूण हाच्या किसड ह्या संवसारांत जियेतना क्रिस्ती संबंदीत कुटाम बांदून हाडूंक जेजू आमकां आपयता. कसलें कुटाम तें कुटाम जावन आसा केन्ना हांव देवाची खुशी ह्या संवसारांत जारी करता, हांव क्रिस्ताच्या कुटुंबाच्या संबंधान वाडटा. देखून आमी मागया आमी सर्व त्या क्रिस्ती कुटाम बांदून हाडूंक, देवाचें कुटाम बांदून हाडूंक आनी ह्या मरिफात देवाचें राज ह्या संवसारांत स्थापीत करूंक जाय अशी कृपा आनी मजत मागोवन घेवया. आज पवित्र सभा फ्रांसीस de सेल्स हाचें स्मरण करता आसतना देवाच्या उतरा प्रकार जियेल्लो, देवाची खुशी जारी केल्लो, ताची मजत ह्या मिसा वेळार आमी मागोवन घेवया. एक घडीभर आमचें उणेपण वळखून घेवया. केल्ल्या सर्व सुखींक आमी बोगसाने मागया. आमची पातकां वळखून संगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावो भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मना चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या बसोत बगेवो सदां सांकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावो भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Soumya kaguka, Soumya kaguka, Krista kaguka, Krista kaguka, Soumya kaguka. प्रार्थव्य. भोव दयाळ आनी भोव मोगाळ बापा, पातक्यांक तुजे शिपर तुजे खातीर बागेवन फ्रांसी तुज्या गवळाचें काळीस तुज्या मोगान तुवें भरलें आनी ताका उत्तम शिगुणांनी
भोव करून विशेष वस्तुनिकाय नेठयलोय अशें ताणें सोमेस्त मनशाक आपली भाव भयणी म्हणले आनी तांणी ताका आपलोस म्हूण वळखूंक तुवें ताका फावो केलें. ताचे सोंसणिकायेचे देख घेवन आमच्या भावा भयणीची सेवा करूंक आमची काळजां मोगान आनी मैपासान आनी उर्बेन भर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुझे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणा जी येता आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना. हेब्रेवाक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, नियमशास्त्र म्हळ्यार फुडें येवची आसलेल्या आशिर्वादाची एक सावळी शिवाय तांचे खरे रूप न्हय. देखून परत्यान परत्यान वर्सान वर्स म्हूण सदां काळ तीच बलिदानां भेटयिल्ली जाल्यारय ताचे वरवीं देवाचे आराधन करतल्यांक संपूर्ण करूंक नियमशास्त्र केदींच सकलें ना. आनी जर संपूर्ण करची सकत तांकां बी आसलेली तर असली बलिदानां भेटोवचे दोळस बंद जाते आसले. कारण देवाची स्तुती करतले सकड एकच पोटी नितळ जाते. आपणे पाता कादारला मेळ्ळी अंतस्करणाची कांतवणी तांचे तावन पयस सकते. हाचे बदलाक असली बलिदानां हर एक वर्सा लोकांक पत्काचो उगडास हाडटात. कित्याक बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप काडची सकत ना. ह्या पासत आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें, बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जाली, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बलयो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवली नात. तवळ हांवें म्हळें, पळय हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कोळ्यार म्हजे विशयांत बरोवन आसलेले बरे. देवा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. पयले तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलयो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जाली वा तुका ती मानवाली नात, तर ही सकड नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवचीच आसली. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयल्यांची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच पोटी केल्ल्या बलिदाना मरिपात आमी पवित्र जाल्या. देवाचे उतर हे. देवाची उडप कर. आपले तुझी खुशी करूं हावे ता सर्वेस पोरा. आपले तुझी खुशी करूं हावे ता सर्वेस पोरा. आशेव नाशेव सर्वेस पोराची वाट थांबवले तलो. ताने मुझेर भगवून दिशकली म्हज्या उळ्या कांदिले. एक नवे गीताने म्हज्या तोंडान घाला. आमच्या देवाचे कीर्तन ते. आपले तुझी खुशी करूं हावे ता सर्वेस पोरा. यत्नांनी भेटून तुका नाका जाली, पूण तुझ्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागोंक नाय. तेतना आपले हांवें ता मोळ्ळे हांवें.
डोळे तुझी खुशी करू हवेता सर्वेस उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बापा सर्ग संवसाराच्या धनिया हांव तुका अर्गां दितां की त्या सरकाराचे गुट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमया. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावली. पूण भायरच रावून ताणें जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जमो ताचे भोंवती आसलो देखून ताणें ताका सांगलें, हळे तुजी आवय आनी तुजी भाव भायर रावल्यांत, तुका विचारतात. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचे उतार हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, केन्ना आमी देवाचे कुशी प्रकार जियोंक प्रयत्न करता ते दाळा थंयच जाता आमची परीक्षा. आनी त्या परीक्षेन उत्तीर्ण जावन देवाच्या कुशी प्रकार, ताच्या उपादेशा प्रकार आनी त्या देवाच्या पवित्रपणांत जियोंक हांव सकतां गे म्हणलें आमी आमकांच आज विचारूंक जाय. आनी एका तरणाट्याची परीक्षा अशी चलता. एक तरणाटो देव बिरांतीचो व्यक्ती तो देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान भरलेलो. आनी एक दीस सैतान ताची परीक्षा करता. तो वाटेर चलोन वता आसतना ताचेर एक व्यक्ती येवन हल्लो करता. ताका जायते घाई ताच्या कुडीन तो करता. आनी त्या संदर्भार तो व्यक्ती ताका विचारतना तो तरणाटो अशी जाप दिता, तुवें म्हजो एक दोळो काडल्यार हांव म्हजो आनी एका दोळ्यांतल्यान तुका हांव मोगान पळयता. म्हळ्यार हल्लो केल्ल्या व्यक्तीचेरी मोगान दिश्ट घालचें काळीज त्या तरणाट्याक देवान फावो केल्लें. दुसरी परीक्षा अशें चलता. त्या व्यक्तीक एकलो येवन इन्सल्ट या हल्क करून उलयता, तरी तो त्या व्यक्तीचेर रागार जायना. बागार सक्कट तो सोंसून व्हरता आनी त्या व्यक्ती लागीं तो मोगान उलयता. आनी तिसऱ्यान एक व्यक्ती येवन ताचे दुस्मना विरोध हाचे विरोध उलोवंक, ताचो मान काडूंक ताचे लागीं भोळ करता. आनी त्या संदर्भार तो त्या व्यक्तीक मोगान पळयता आनी मोगान पटलून धरता आनी देवाचो स्पर्श त्या व्यक्तीक तो दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत असल्या मनोभावाची व्यक्ती आमी जावचे प्रयत्न आमी करता. एका व्यक्तीक मोगान पळोवचें, एका व्यक्ती विशीं मोगान हाचे लागीं उलोवचें आनी एका व्यक्तीक ताचे मान काडिनासतना ताचे विशीं बरें उलोवचें, बरें म्हणून आनी देवाची कुशी करचें आनी देवाच्या पवित्रपणान जियोवचें भाग आमकां फावो केला आसता. ते पवित्रपण हांवें आनी तुवें सांबाळून धरलां गे म्हणून आमकांच आमी आज विचारया. आज
पवित्र सभा सान फ्रांसीस दे सेल्स एक धर्माध्यक्ष आणि धर्मशास्त्री हाचें स्मरण करता. तो आपणाकच देवाच्या हातांत एका कुंभारान एका मातयेक कशें एक रूप दिता तशें देवाच्या हातांत तो दिता आनी भोव सोबीत तो रूप घेता. देवाक ताचे तें तो काम करूंक सोदता देखून जायत्यांक देवा सरशी ओडून हाडचें तो बोळ जाता आनी आपणा मरेफात देवाची खुशी कितें जायत्या जाणांक तो शिकोवंक शकलो. मोगाळ भाव भयणो, आज वांजलाचें वासाप आमकां एक पंतावण करता या आमकां एक सवाल करता, हांव देवाची खुशी करूंक शकता गे म्हणून. वांजलाच्या वासपांत आमकां कळीत जाता जेजूची आवय आनी ताचे भाव ताका मेळोवंक आयिल्ले. थंयसर लोकांची व्हड खेट आसली जाल्ल्यान तांकां भितर वचोंक जावना. कोणे एकल्या जोम्या मदल्यान जेजू खबर कळयलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव आनी आयल्यात. आनी ह्या संदर्भार दोन मनोभाव थंयसर आमकां पळोवंक मेळ्ळेत. एक मनोभाव मोरयेचो, आवयचो आनी ताच्या भावांचो, कित्याक जेजू सगळो वेळ देवाचे रास प्रगट करीत आसलो, बरी खबर दित आसलो, जायत्या जाणांक बरें करनासलो आनी ह्या संदर्भार ताका थोड्या विशेवाची गरज आसली जावं पुरो. आनी त्या वरणी थंयसर मोरी आनी ताचे भाव थंयसर पावल्ले. दुसऱ्यान लोक जेजू विशयांत हुस्को दाखयता, कित्याक सगळो वेळ जेजू देवाचे उतर प्रगट करतलो आनी लोकी म्हणटा पळय तुजी आवय आनी भाव आयल्यात वचून मेळ म्हणून सांगता आसतना जेजूची जाप कसली. जेजू म्हणटा कोण देवाची खुशी करता तो म्हजो भाव, म्हजी बहीण आनी म्हजी आवय. मोगाळ भावो भयणो, आमी निरंतर देवाची खुशी करचे मरेफात देवाच्या आध्यात्मिक कुटुंबा भितर स्पिरिच्युअल फॅमिली हाचे भितर सरूंक जेजू आमकां आपयता. कशें देवाची खुशी जारी करची आनी एकामेकाच्या संबंधांत आमी जियोवचें. देखून आज आमी मागया आमी सर्व दैवीक शक्तीन भरतले हांव, आमी देवाच्या पवित्रपणान भोगतले हांव, आमी निरंतर देवाची खुशी करतले हांव, देवाचे उपदेश पाळटले हांव आनी ह्या मरेफात हांव एक पवित्र व्यक्ती जाता, हांव एक देवाचो व्यक्ती जाता, देवाच्या कुटुंबाचो व्यक्ती जाता म्हण आमकांच आमी देवा सांगता मेळोवया आनी हें जिवीत सुम्यक भेटयल्लें जावंक आमी मागया. आमेन. C48. भेटीत ही काळी बापा बोंड्या वैनाची, भक्तीन समर्पित ही काळी मोगाची, काणिका संगी भेटयता जिणी आमची, स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची, स्वीकार कर पावन कर काणिके आमची, मोगा सोरूक जावं तुका भेटोवची, सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची, कृपादी जियोच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भावो भयणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या त्यांचे बलिदान आपल्या मनाने मेमेक आमच्या निकेतविसुचा आदवाग सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमी तुका भेटयता, ते आमचे सडवणेचें बलिदान मानून घे आनी तुज्या पवित्रत्म्यान आमचे धाड. बागेवोन फ्रांसिसाच्या बळ्या आनी भोव मोवाळ काळजान ताणें पेटयलो तो दैवीक मोगाचो उजो आमच्याय काळजांनी पेटासो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा दैव भारता, सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुव्या. वर्षामी करूंक फावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदर आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व ते आम्ही तुका दिन वासू फावो. ओ कायदो नीतीसू आणि आमच्या हा फायद्यासू. फ्रांसिस देसेल तुझ्या भक्ताच्या मनागी परब संभ्रमू तुझे पविसभेक तू फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता, ताची शिकोवन आमचें गिन्यान वस वाडयता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळ व्हरताय. देखून देवदूत आनी भक्तां संगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. Poved, 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 darbarasto serves pordo. Sergali संसार भरला तुझ्या वैभवान, ओ सर्गी दुःखाचं, ओ सर्गी दुःखाचं, ओ सर्गी दुःखाचं, ओ सर्गी दुःखाचं. सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे, ओ सर्गी दुःखाचे, ओ सर्गी दुःखाचे, ओ सर्गी दुःखाचे, ओ सर्गी दुःखाचे. बापा, खरोच तुम पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सरम तुझ्या पवित्रत्म्या दडून हे तेने पवित्र कर म्हणून आम्ही मागताव. जाऊन देती आमकां आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कुडो आणि रगत. आपल्या कुशेन कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीन ताणे वुंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आणि म्हळे, हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जात असताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आणि म्हळे, तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आणि सासणी खर्राचे रगत पातकाचे मगसने मेळच्याक तुमचे बसूत आणि सुमेस्त मनशां बसो ते वारवतले, हे म्हज्या उडासाक करात. Bavartu so good purgatoviam. सोम्याचे सूर तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुन्हा जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि व जिवीत असो वंडो आणि सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वसता आणि जेजूची कुडान रग सिमतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पितुमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका पिती मोगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणासो बरोबर सुदारून मेल्यान त्या आमच्या बाबा बहिणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुझे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर
आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आम्ही मागताव आऊंक मोरये देवाचे माये संगाती बागेवोन सुजित सोपती बागेवोन दमदुता बागेवोन आंतोन शारोती बागेवोन फ्रांसिस de सेल्स आणि सर्व काळीम तुका मानवल्या आमच्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्त सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या बुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सरपद वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या सहसना आमेन आमेन आमेन. आमच्या सम्यांशी केले मागणे संगत आम्ही मागोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवी जावं तुझे राजम कायूं तुझी कुशी सर्गा जाता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां धाडलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटंतली आमकां सर्वीस परस वायटंतली आमकां नेवा दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटे आणि सर्व आकांतांतली वाटय सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां हाजी दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेचे बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रसवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जीवनाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजी पितरांची म्हाका फोवना फुडच्या उतरांत म्हाका आपल्या की मेळटली. D16. पवित्र जेवण सर्गीचे जेजूस आमकां वांचे अत्रेगाना मिसलचे केदे वर्ते बागामचे
आमच्या सौम्य आणि आमच्या देवा जिवीत दिवच्या देवा तुझे सगळ्यात वाचतो आमका वाणता मोगान आमचे दैक मोडताय पवित्र जेवण सर्गीचे जेजूनच आमका वाणचे अत्रेगाना विसंचे के देवर ते बागामचे आमच्या राया आम्ही तुझी प्रजा धुलायम करतान तुझ्या तुझे वेदी सशी आम्ही येता पवित्र प्रसाद भक्ती सेवता पवित्र जेवण सर्गीचे जेजूनच आमका वाणचे अत्रेगाना विसंचे के देवर ते बागामचे पवित्र जेवण सर्गीचे जेजूनच आमका वाणचे अत्रेगाना विसंचे के देवर ते बागामचे प्रार्थुव्य सर्वेस्परा दयाळ मोवाळ काळजाच्या बापा आम्ही सेवला त्या सर्गींच्या पोषणा वरवीं भगेवन फ्रांसिसाक पवित्रायेन तुवें वाडयलोय ते परी आमकांय वाडय ताचे मोवाळायेन बोळेपणान आनी सुस्नीकायेन भरून आमच्या पेल्याची सेवा करूं आनी एक दीस तुजे ससनाचे मायमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवे मोगाच्या न्हू तुमकां एक कळोवणी ಎಸ್ ಬ್ರೇಸ್ತರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಮುಂಚೆ 26, 27, 28 ವೇರು बायबल हप्त्या संबंधी बायबल प्रदर्शन वा बायबल एक्झिबिशन हांगास संत अंतोन आश्रमांत आमी आसा केला 200 वर्णी चड विविधतेचे बायबल भुरग्यांनी सोडयल्ली 100 वयर पिंतुराचें प्रदर्शन आनी सांजेर 4:30 तावन सामुदायिक देवाच्या उतराचें वाचप बायबल आधारित मॅजिक शो 26 तारखेर विविध नाटकुले गितां नृत्य आनी मनोरंजन कार्यक्रम हांगासर आसतले हर एका दिसा सांजे 7 वरां पर्यंत हें कार्य आसा आनी 7 वरां कार्य सोंपता देखून तुमकां ह्या कार्याक ह्या बायबल एक्झिबिशनाक मोगाचो स्वागत तुमी येया हेरांकी सांगा आनी हेरांकी आपोवन हाडा देव बरें करूं निमाणो आशिर्वाद सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वसुनेयान क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बडकाण जेजूचे नवी आसऱ्या केल्या संतांतोरी वर्त्या भक्ता देवसाराक तुवें धांवडायलय पेडे सांग तुवें बरे केले दर्या सांगले तो फरमायताय आंगल्या बंगल्या बेऱ्या पावता कितें सांगल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडा बुजवून धाडताय
महिमा सर्गी देवा बापा महिमा त्याच्या एकल्या सुता महिमा महिमा पवित्रज्ञा सदा गजस्ना जासस्ना Mogalbo Beninom Sant Antoni Marifat मिळले स्वरूपकार आम्ही आठवूयाम ते गजनाथांची पिढा गुण जाल्ल्यापासून एकल्याक परीक्षेन पास जाल्ल्यापासून एकल्याचे प्रसूत पण बऱ्यातीन जाल्ल्यापासून एकल्याची भायर पडली वस्त पाटी मेळ्ळ्यापासून दोगा जणांची कॅन्सर पिढा गुण जाल्ल्यापासून 5 जणांचे कार्य बऱ्यातीन जाल्ल्यापासून एकल्याक भुरग्याचे दाणे मेळ्ळ्यापासून आनी 5 जणां तांकां मेळ्ळे स्वरूपकार आटयतात तांचे बराबर आमची अर्गा मागणी समेच्या पांयांत दवरया संत अंतोनी मरिफात आमच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण एकडी बरो आमी नियाळया. हांगासर विविध थेसावां घालून सांत अंतोनी कडेन मागतात आमची भक्ती काम. 8 जणांक बरी सैरीक मेळोवंक एकल्याक वायट सवयेतां सुटका मेळोवंक दोगांक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक 40 जणांक बरें काम मेळोवंक एकल्या तांचें काम कायम जावंक 40 आनी दोगां जणांक बरी भलायकी मेळोवंक 4 जणां परिक्षेन पास जावंक एकल्याक रीण पाटी मेळोवंक एकल्याक कोर्तींतली केस इत्यार्थ जावंक 5 जणांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक तेगांक पयशाचे समस्ये परिहार जावंक 16 जणां पिडाशिडा गूण जावंक एकल्याक घर बांदूंक आदार मेळोवंक 7 जणां आमाल पियोन येता सुटका मेळोवंक दोगांचे तक्रार इत्यार्थ जावंक एकल्याक वेवहार बऱ्यातीन जावंक एकल्या घरान समाधान मेळोवंक एकल्याक बरो फुडार फावो जावंक दोगांक घर जागो फावो जावंक एकल्याक अनवरांतले राखूंक सोगां परीक्षेन उंचले अंक मेळोवंक एकल्याक प्रसूत बऱ्यातीन जावंक दोगांक चिंतलें काम बऱ्यातीन जावंक 30 आनी दोगां जणांक मतीन समाधान मेळोवंक एकल्याक विजा मेळोवंक 4 जणांक कुटुंबान शांत समाधान मेळोवंक सोगांक दोळ्यांची दिश्ट मेळोवंक एकल्याक भायर पडली वस्त मेळोवंक दोगांक गरजाचे रगले तिरसूंक दोगांक सांबाळान भरती मेळोवंक एकल्याक काजा जोड्यां मदें समाधान मेळोवंक एकल्या गरजाग्याचेर RTC मेळोवंक एकल्या गरजागो बऱ्या मोला विकून वचूंक एकल्या कामा कडेन समाधान मेळोवंक तेगांचें पयन बऱ्या रितीन जावंक तेगांक रीण पारी करूंक तांक मेळोवंक दोगांक सुडाळ उलोवंक जावंक एकल्याचो घर सोडून गेल्लो भुरगो फाटीं येवंक 6 जणां भुरग्यांनी वडिलांक हाल जावची येवंक एकल्याक बरें मोर्न फोवो जावंक एकल्याक काजा बऱ्यातीन जावंक दोगांची शरांची पिडा गूण जावंक एकल्याक दुस्मान हातांत राखून व्हरूंक एकल्याचे बावळे दूख गूण जावंक एकल्याक ऑपरेशनचे गाय बेगीनच गूण जावंक तेगांची पाड दूख गूण जावंक तेगांक परगांवांत काम मेळोवंक दोगांक कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक दोगांक भुरग्यांची पिडा गूण जावंक सोगांची BP शुगर उणें जावंक एकल्याचे गॅस्ट्रीक उणें जावंक तेगांचे लोन मेळोवंक एकल्याक गांडी दुखी आनी पाय दूख गूण जावंक एकल्याक एसिडिटी गूण जावंक एकल्याक स्कॉलरशीप मेळोवंक दोगांक डिप्रेशनांतल्यान भायर येवंक दोगांक राग उणें जावंक तेगांक सांबाळांत बाकी आसलो तो मेळोवंक दोगांक कुटुंबाची शेळ कोंकली ताप गूण जावंक एकल्याक मानसीक पिडा गूण जावंक एकल्या जाग्याचे पयशे मेळोवंक दोगांक दान दूख गूण जावंक आनी 30 आनी 7 जणां प्रत्येक ते सावां बसून मागोवन आसात. मोगाळ भोव भयणो आमची ते सावां आमच्या भक्तिकाची ते सावां ती सर्व संगता घालून आमच्या संत अंतोनी लागीं आमी मागोवया. वर्त्या संत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोन सूख अनवरां देमसर आनी तरांची वाशाची पिडा पयसरता म्हूण उडास कर. तुजे मरेफा बडेस्ता भलायकी मेळटा उसमद्रे थंड जातात तुटून पडटात थोडे उठून सरतात कोडे पळयतात केपे आयकतात मोने उलयतात भायर पडले वस्तू मेळतात अनवज कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपल्या पयस जातात आनी आमच्या गरजां तूं पावताय. सर पातीन दवरून तुजे कुमोक आमी मागता इतल्या व्हड आशेन आमी मागता ते सर आमकां जून दिवन तुजे बद्दल सर दाखय. आमेन. संत अंतोनीक ते रावलें येथ जायगी तुका असरया व संत अंतोनी कडेन
मरण ताच्या नांवान पळता. सांत आंतोनी मेल्ल्यांक तुवें जिवे केले. आतां मरणाचे वडीचेर आसरल्यां खातीर आनी पुलगतींतल्या आत्म्या खातीर जेजू कडेन माग. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सादी तसो आतां आनी सांसर वदा आमेन. सूख ताच्या नांवान पळता. सांत आंतोनी सहसुखींतले आमकां निवार आनी आमच्या बापा साहेबा पासून आनी पवित्र सभे पासून जेजू कडेन माग. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सादी तसो आतां आनी सांसर वदा आमेन. अणवरां ताच्या नांवान पळतात. सांत आंतोनी पातका खातीर आमकां फावो जाल्ल्या सर अणवरांतले आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सादी तसो आतां आनी सांसर वदा आमेन. देवसार ताच्या नांवान पळतात. सांत आंतोनी देवसार तुका कामतात. ताच्या सर पासांतले आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सादी तसो आतां आनी सांसर वदा आमेन. कोडे बरे जातात. सांत आंतोनी आत्म्याचे आनी कुडीचे पिडेंतले आमकां निवारण. कुडी आत्म्या भलायकी जोन दी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सादी तसो आतां आनी सांसर वदा आमेन. पिडेस्त बरे जातात. सांत आंतोनी पिडेस्तां बरें कर आनी आत्म्या थंय वा कुडी थंय कश्ट जाल्ल्यांक सवकासाय दी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सादी तसो आतां आनी सांसर वदा आमेन. दर्यांक तो फरमायता. सांत आंतोनी आतां पैन आसरल्यांक आनी परकंत आसरल्यांक राख आनी आमच्या वडण्याच्या हुसाबाळ्यांतले आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सादी तसो आतां सांसर वदा आमेन. सांकलींक तो फरमायता. सांत आंतोनी बंद आसल्या खातीर माग आनी पातकाच्या बंद पासांतले आमकां सोडय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सादी तसो आतां आनी सांसर वदा आमेन. आंधल्यांक बेऱ्यांक पावता. सांत आंतोनी सुखी आत्म्यान आनी कुडीन आमी देवाची साखरी करचे खातीर सर्व जगाम आमचे वयली निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सादी तसो आतां आनी सांसर वदा आमेन. कितेंय सांडल्यार दाखोवन दिता. सांत आंतोनी भायर पडल्यो वस्तू दाखोवन दिताय. आमी सांडिल्ल्यो आत्म्याच्यो आनी कुडीच्यो वस्तू आमकां मेळाश्यो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सादी तसो आतां आनी सांसर वदा आमेन. आपाय पयस करता. सांत आंतोनी कुडी आत्म्याच्या सर मोसांत आमकां राख. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सादी तसो आतां आनी सांसर वदा आमेन. दुकोळ तत्वार निवारण व्हरता. सांत आंतोनी दुर्बळांच्या आदारा आमच्या गरजांत तो भाव. दिसपरतें काम आनी दिसपरतो ग्रास आमकां जोन दी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सादी तसो आतां आनी सांसर वदा आमेन. कोणाक पावलां तें सांगून दीत. सांत आंतोनी तुका इतलो वर्तो केल्ल्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता आनी जिणेंत आनी मरणांत तुजो आदार सोदता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सादी तसो आतां आनी सांसर वदा आमेन. एक आमचे बापा एक नमान बरे पाप से बचाई हृदय बसो मागया. ह्या म्हयन्यान पाप साहेब सर्व शिकोवनदारां फॉर एज्युकेटर्सांक पासून मागोवंक आपयता आसतना सर्व आम शिक्षकां पासून शिकोवनदारां पासून ह्या वेळार आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमची सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यान बुडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां नमान बरी एक रुपयान बरयले सम तुजे संगता आश्रयामित तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जिजो. ती बरी देवाची माया मोपया खातीर नाती कर आतां आनी आमच्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सादी तसो आतां आनी सांसर वदा आमेन. रिलेकेचो आशीर्वाद सांत आंतोनी आमा बसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फोसोवचे खातीर प्रार्थुव्य. सर्वेस्परा सस्नाच्या देवा तुवें पाद्वाच्या बागेवंत आंतोनी खऱ्या भावार्थचो हुशार प्रसंग दारांच्या गरजां कांतान आसल्यां सुदीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटला करून जेजूचो पाटला करून आमी शिकाशें कर आनी सगल्या आमच्या गरजांनी तुजी मजत आमकां मेळा अशी कर. प्रेस्त आमच्या सुम्या वरवीं.
अजपाच्या सात अंतरी वर्तो तू आत्मिक देण्याने मागतावा मी घालते पोणी मागून दी दैविक समजोणी बोललोय तू ख्रिस्ताच्या मोगा वाढलोय तू वरत्या त्यागा जिभे तुझ्या देवाचे उद्धार झाले तू शांतीचे हातेर अजपाच्या सांतांतरी वर्तो तू आत्मिक देण्याने मागतावा मी घालते पोणी मागून दी दैविक समजोणी मोकाळ पुत्रा सोबे आमकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां आमच्या स्नानातले बापाचे पुत्राचे पवित्र